सगळ्यांके नमस्कार. विश्व कोंकणी वीक्षकांक ह्या सरणीच्या आयच्या कार्यक्रमाक हांव प्रितीन स्वागत करतास. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटन्सी ऑफ इंडिया हांणी कंडक्ट करतसल्या CA अंतिम परीक्षा मस्त कष्टमंताची. ह्या परीक्षा उत्तीर्ण जावन CA साधक जावन आज आमगेलो टसाची रुक्मेश कामत हांके हांव ह्या कार्यक्रमा प्रितीन स्वागत करतास. हांगेल किरुपरिचय दिवचाक हांव इष्ट पावता. रुक्मेश कामत हांणी उडुपीचानी. हांगेल अन्ना नाव रत्नाकर कामत, हांगेल अम्मा नाव राजश्री कामत. हांणी उडुपी मेडिकलचा प्रोप्रायटर जावन आसाची. हांणी आर्टिकलशिप अनीश एंड नंदन चार्टर्ड अकाउंटंट हांग केलेलो आसा. हांणी हांगेल स्कूलिंग सेंट मेरी इंग्लिश मीडियम स्कूल उडुपी हांग केला. हांगेल PUC महेश PU कॉलेज उडुपी हांग केलेलो आसा. हांगेल BSc ग्रॅज्युएशन हांणी स्कूल ऑफ लाईफ सायन्स मणिपाल हांग केलेलो आसा. आता हांणी पार्टनर जावन अनीश एंड नंदनांतू काम करता आसाची. ह्या कार्यक्रमाक तुमका वापस प्रितीन स्वागत करतास. नमस्कार. आता CA पास जाताना ते सक्सेसफुल म्हणून पळयताना तुमका कितली खुश जाला? वर्ड्स डिस्क्राईब करू जायना. इथं मला फर्स्ट तांणी रिजल्ट्स विल बी अनाउन्स्ड बाय इवनिंग म्हणून आशिल्लें मार्च फर्स्टान. सो बाय इवनिंग म्हळ्यार सकाळ दोकून दनपार दोकून सांजे ते केन्नाय तांणी अनाउन्स करूयात. सो आता केन्नाय रिफ्रेश करता 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 एंग्जायटी लेवल मस्त चड जावन आशिल्लें. सो त्या दिसा बँगलोर हांवें आशिल्लो विंगड. त्या रात्री म्हाका बँगलोरा दोकून उडपा येवचें आशिल्लें. सो हांव ते राखता आशिल्लें एटलिस्ट मिगेल बस वच्चे फुडें म्हाका एक रिजल्ट्स मेळ्ळा. म्हणल्यार मिगेल अण्णाल घरा आशिल्लो. सो एक चंद रितीर अण्णाल ओट्टू खुशी शेअर करूया म्हणून एक आश आशिल्ली. मिगेल 7 घंटे बसता आशिल्लें. 6 घंटे रिजल्ट अनाउन्स जालें. सो ते रिजल्ट अनाउन्स जाताना आमी मार्क्स कितलो येयलो म्हण फर्स्ट पळयनात. फर्स्ट सक्सेसफुल येयलो की अनसक्सेसफुल येयलो म्हण पळयलां. त्या 2 ग्रुपान ते सक्सेसफुल फर्स्ट अटेम्प्टान आयिल्लो खुशी आज ते म्हाका विसरूं जायना. त्या अण्णालोट शेअर केलाले त्या विंगड खुशी तशी चंद्री ते पुरे गेल मस्त खुशी जाली. ते एक रुक्मेश कामत चुकून CA रुक्मेश कामत म्हणून ऐकताना मस्त खुशी जाता. तशीच ही आता तुमगेल एक प्रोफाईल पळयताना म्हाका डिफरंट देख पळाल कसन म्हळ्यार तुमी BSc ग्रॅज्युएट. सो म्हळ्यार तुमी सायन्स स्टुडंट. सो सायन्सा चुकून कॉमर्सा येवच्याक तुमकां कसन मोटिवेशन दिलेलें? इत्या तुमी शिफ्ट जालीची सायन्स टू कॉमर्स. सो PUंत आसतना म्हाका पुरायांत इंट्रस्ट आशिल्लो. इवन सायन्सांत मस्त इंट्रस्ट आशिल्लो. सायन्सान खंय करता म्हण आशिल्लो. बट सायन्सांत हांव BSc बायोटेक्नॉलॉजी केल्लें स्कूल ऑफ लायफ सायन्सीस मणिपालांत. सो तेय कशें जालें म्हळ्यार तांतू रिसर्च मस्त आशिल्लो आनी ऑफकोर्स रिसर्च मस्त लायक फील्ड मुखार चमकला. बट कसं की म्हाका तितली इंट्रस्ट नाशिल्लें. सो तेदना BSc जाल कुडले हांव नेक्स्ट कसं करूया म्हण लेखता आशिल्लो. ते नेक्स्ट करचे प्रिपरेशनांत हांव मिगेल एक गेमींग चॅनल स्टार्ट केलें युट्यूबार. सो तांतू म्हाका मस्त खुशी जाता आशिल्लें. प्लस मिगेल ऑलमोस्ट 1 लाख सबस्क्रायबर तशें आशिल्ले. आनी व्हड युट्यूबर्स जालो तांणी पळय मिगेल पार्टनरशिप्स आशिल्ले. सो तांत हांव लायक कोन्न मिगेल डेली अर्निंग्स पुरो येता आशिल्ले लायक कोन्न आरामेर आशिल्लो. बट मुखार 2020 त्या गेम बॅन जाल्ले. हांव खंयची गेम खेळता आशिल्ली त्या बॅन जालो. त्या बॅन जाताय मिगेल फुल करियर ग्रोथ हांग खंय आशिल्ली की हांग येवन राबिल्लें. सो तेदना म्हाका कसं करचें म्हूण कळनाशिल्लें. अम्मान फुल म्हाका सपोर्ट केला थ्रू आउट माय जर्नी सपोर्ट केला. तेन्ना हांव अम्माला वचून निमगेलें अम्मा अशी जाता असं कसं करचें म्हणून. सो त्या डिस्कशन जाताना अम्मान सांगलें तूं CA इथं ट्राय कर ना. तेन्ना मिगेल मना कसं आशिल्लें म्हळ्यार आतां म्हाका कसं करचें म्हूण कळना. प्लस CA आयकताना म्हाका त्या नंबर्सा विशीं उडक आशिल्लें. हांव नंबर्सान मस्त लायक मिगेल हांव एबॅकस केल्ला सान आसतना. सो हांव कसं न्ही म्हळ्यार कॅल्क्युलेशनांत न्ही एक्सलंट हांव म्हळ्यार. सो त्या एक घेवन मिगेल मनांत ओडना ट्राय करूया CA म्हूण हांव लेखिल्लें. प्लस आमी अंगडीचे अकाउंट्स आमी भायर दिवचे आशिल्ले. सो आमगेल अंगडी फार्मसी उडपी मेडिकल अकाउंट्स भायर दिवचे आशिल्ले. म्हाका तांणी रिपोर्ट्सांनी दिता आशिल्ले बट म्हाका अर्थ जायनाशिल्लो कसो म्हूण. सो त्या पळयता पळयता प्लस नंबर्साचे खेळ आशिल्ले. ताजे निमित्त म्हाका कॉमर्स करूया म्हूण एक इंट्रस्ट जालो. ताजे निमित्त तुमी CA शिफ्ट जाल्ली. CA शिफ्ट केलें. कसं न्ही बेस्ट करता आशिल्लें टॉप करता आशिल्लें. सो CA इज द टॉप इन कॉमर्स एटलिस्ट इन इंडिया.
सो टॉपेस्ट कोर्स घेऊन पॉवरफुल पर्सन जाऊचं वय वय करेक्ट सीए केलं करेक्ट सो आता तुमका सीए घेऊचा मोटिवेशन कोण झालं मेनली अम्मा ओके तिने सांगेल का तिरी हांव केलं ओके आता सीए घेऊची म्हणून डिसाईड केला सो सीए घेऊन जातरी ताका 2 लेवल आस इंटरमिडिएट आणि फायनल्स तुम्ही डायरेक्ट एंट्री स्टुडंट जनरल निमित्ती दोन्ही लेवल आसचे सो त्या तुम्ही कशी अप्रोच केला काही कोचिंग घेतला नातला सेल्फ स्टडी केला कशी केलं तुम्ही हांव ऑलमोस्ट पुरे ऑनलायन केल्लें हांव नॉलेज हांवें चड इन्वेस्ट करचें रादर दॅन एग्जाम्स ओके म्हाका येता म्हणून मिगेल पास्ट कसं नाशिल्लें कॉमर्स सो म्हाका ते नवें येताना थोडे चड ओवरवेल्मिंग दिसता सो हांव चड नॉलेजांत इन्वेस्ट करता सो म्हाका हांव युजली रेकॉर्डिंग प्रिफर करता आशिल्लें त्या म्हणून रेकॉर्डिंगान तूं म्हाका पॉज करूं येता अर्थ कोण घेवं येता मागीर मुखार वचें सो हांव युजली पुरे आमगेल ऑनलायन आशिल्लें तशी ऑनलाईन कोचिंग प्रिफर केला तुम्ही सीए सो आता कोचिंग घेऊन जातरी आता एक्झाम अभ्यासताना लॉंग हावर्स म्हणल्यार बेसका जाता मस्त दिवस असता गॅप 6 मंथ्स 3 मंथ्स वाजू बेसका सो तेदाना तुमका ऑब्स्टॅकल जाय लागी तुमका कसा पुरा कष्ट जाल्लो आसता त्या एक पिरियडांत मेन हांव सायन्स बॅकग्रावंड जाल्ल्या निमित्त कॉमर्स एक व्हड ऑब्स्टॅकल जावन आशिल्लें स्टार्टिंगारी बट शिकता शिकता आमकां डायरेक्ट एंट्री म्हणल्यार फर्स्ट आर्टिकलशीप करूं आसता त्या टायमार आतां रुल्स चेंज जाला बट त्या टायमार हांव केन्ना जॉयन केलें की तेन्ना आर्टिकलशीप फर्स्ट करूं आशिल्लें सो म्हाका त्या प्रॅक्टिकल नॉलेज एक मस्त आशिल्लें ओके आर्टिकलशीप केलें ते हांव इंटर शिकताना ते रिलेट करून शिकता आशिल्लो सो ताजे निमित्त म्हाका मस्त हेल्प जाल्लें ताजे निमित्त इंटरमिडिएट मिगेल रिलेटिवली इजिली क्लियर जाला फर्स्ट अटेम्प्टारीची मागीर फायनल येताना मेन ऑब्स्टिकल तशें कांय ना आशिल्लें येता म्हण हांव पुरे सब्जेक्ट एन्जॉय करून शिकता आशिल्लो बट त्या एक नेगेटीव कसं जालें म्हळ्यार हांव मस्त टायम क्लासांत इन्वेस्ट करता आशिल्लो म्हाका अर्थ जाता रे हांव नेक्स्ट टॉपिक वचचें आशिल्लें इवन फुल इन डेप्थ वता आशिल्लें काही अर्थ जायना की हांव इवन बेर एक्ट आनी ओपन करून आनी वाजूचें न्ही आशिल्लें ओके सो ताजे निमित्त मिगेल क्लास मस्त स्ट्रेच जाल्लें रिविजन मस्त उणें जालें मिगेलें बट त्या मिगेल नॉलेज डेप्थ हाय आशिल्लें निमित्त म्हाका एग्जाम एक क्लियर जालें वय आता सायन्स टू कॉमर्स मला व्हड विषय म्हळ्यार अकाउंट्स बॅकग्राऊंड आसना जाल्यार तुम्ही त्या ऑनलाईन शिकून त्या आर्टिकलशिपाचे हेल्प घेवन प्रॅक्टिकल जावन इम्प्लिमेंट करून तुम्ही आता सीए क्लियर केला मस्त व्हड विषय मस्त खुश जाता आयकताना आता सीएन तू वय एक सायन्स तुमकां ऑब्स्टॅकल जावन आशिल्लें म्हणलें आता सीए कोचिंग घेवन मागीर तुम्ही ते ओवरकम केलेलें आता तुमकां स्ट्रेस जाताना कसा करता आशिल्ली वाजिताना आमकां एक स्ट्रेस सेल्फ डाऊट येता हांव करता गी नाका या मिगेल कप ऑफ टी गी वय गी नाही सो तेदन तुम्ही कसन करता आशिल्ली मिगेल प्रकार कोणाकय जावो फर्स्ट स्ट्रेस बस्टर माते अम्माला वचून एक थोडे शेअर केला रे अम्मान एक आवडना पळ्ळा जाल्यार इतली करी चंद कोण बरें पास जाता तशें म्हणल्यार मेजर स्ट्रेस रिलिवर सो हांव चडावत अम्माला वचून उलोवचें न्ही आशिल्लें केन्नाय चड सिलेबस चड जाल्लें तशें करून आसतना अम्माला वचून फर्स्ट उलोवचें तीन सांगचें समाधान करचें आनी हांव वापस वाजूच्या बसता आशिल्लें ओके सो अनेक कसन म्हणल्यार या तुम्ही आर्टिकलशिप आनिशान लंडना केलेलं आसा पार्टनर जावन आता काम करता आसच सो आता आर्टिकलशिप म्हणल्यार कितली इम्पॉर्टंट एक स्टुडंट लायफान त्या सीए जाल्यार मस्त म्हळ्यार मस्त इम्पॉर्टंट आर्टिकलशिप हांव तुमकां सांगेल म्हणके आतां आर्टिकलशिपा निमित्त मिगेल इंटरमिडिएट आरामेर गेल्लें त्या म्हळ्यार म्हाका प्रॅक्टिकल नॉलेज आशिल्लें म्हाका पुरे रिलेट करूं जाता आशिल्लें इंटरमिडिएट हांव कसो शिकता आशिल्लें प्लस त्या जालें न्हू आतां इंटरमिडिएट मस्त सान फायनला कंपेर केल्यार तुमी ऑब्वियसली एक्सपिरियन्स प्री इंटू म्हणयता इंटरमिडिएट इज 1 जाल्यार फायनल्स इज 3 मल्टिप्लिकेशन ऑफ 1 करेक्ट तांचे तितले इन डेप्थ नॉलेज आमकां सीए फायनलांत मेळटा सो हांव कसं करता आशिल्लें म्हळ्यार सीए फायनला वाजिताना हांव रिलेट करता आशिल्लें मिगेल हांव कसो केस आनी हँडल केला आर्टिकलशिपान तूं त्या रिलेट करून म्हाका आनीकय चड नॉलेज मेळटा आशिल्लें त्या नॉलेज मेळ्ळालें हांव मिगेलाक सीमीत दवरनाशिल्लो हांव इवन मिगेल कोलिग्जाक सराक जेव कसो न्ही नॉलेज सांगता आशिल्लो तेन्ना तांकांय नॉलेज चड येता आशिल्लें प्लस म्हाकाय तांकां सांगता आनी तांगेले डाउट्स येता आनी मिगेल नॉलेज आनीकय चड येता आशिल्लो सो त्या म्हाका मस्त म्हळ्यार मस्त हेल्पफूल जाल्लो त्यावेळी आतां नंदन रावाल अंडर केल्लें ताण म्हाका केन्नाय मोटिवेट करून मिगेला कशी चड नंबीक मिगेल ताका आशिल्लें तो एक म्हाका मस्त व्हड एक मेंटर जावन आशिल्लो आता नॉलेज शेअर केला प्लस आता आमगेल मेमोरीन तो रिटेन जाता एक्झाम बरें आमकां उर्गास येता
सो आता मी कितली वाजला री त्या एक्झाम तू 3 hours मात्र आमकां बरयचा मेळचे सो त्या 3 hours तुम्ही कशी हँडल करता अशी त्या क्वेश्चन पेपर पळयतना फर्स्ट कसं म्हळ्यार चड जण क्वेश्चन पेपर पळोवन पॅनिक जातात. वय पॅनिक जावच्यानच फर्स्ट आमकां कशें येता त्या चंद कोण बरोवका मागीर खंयची येना की तांकां देखून कितले जाता तितले बरोवका तेन पास जाता. पॅनिक जाल्यार पुरे हेकड तेकड जावन वता. वय सो मिगल तांची एडवायस की पॅनिक जावच्यानच ओके हांवें तशी अप्रोच केला जाल्यार वय म्हाका गोतशिल्लें कश्ट जाता म्हूण डेफिनेटली 100% म्हाका गोतशिल्लें. वय बट आमी त्या अप्रोच कशें करता न्हू त्या मेन मॅटर जाता. वय सो एक्झामान तू अप्रोच करचे म्हळ्यार आमकां गोत आशिल्ले क्वेश्चन फर्स्टा बरोवन मागीर पुरा मागीर बरोवचे वय वय प्लॅनिंग तुमगेल आशिल्लें. करेक्ट सो आतां एक्झामा बरेच कितें आमी रिविजन करता कितले वाजला रे कितले लॉंग डेज वाजून आसला रे एक 3 months पूड आमी एक एक्झामाक ताजे प्रिपरेशन करता जाता त्या प्रिपरेशन तुमगेल कशें आशिल्लें. तुम सांगिल म्हणजे ऍक्च्युली मिगल रिविजन मस्त उणें जालां येता म्हळ्यार हांव क्लासान चड इन्वेस्ट केलाले वय हांव नॉलेजान चड इन्वेस्ट केलाले सो म्हाका मिगल क्लास मस्त वेळ चमकलो. सो रिविजन हांव मॅक्सिमम आय थिंक 1.5 रिविजन की केलं कोर न्हू एक्झामा चमकलालो. सो सो रिविजन उणी केला निमित्त त्याची के डिले जाल्ले म्हणून Correct, तुम्ही correct, सांगताची वय correct. रिविजन आणि मॉक टेस्ट व्हेरी मस्ट म्हणून सांगते का सीए स्टुडंट्स सांगेत फॉर एक्झामा बट वय वय. बट म्हळ्यार विंगडच्यान विंगड स्ट्रॅटेजीज असता वय एकल्याला दोन आनी एकल्याने कोरची समजायना. वय सो म्हाका कसन समजत आशिल्ली की हांव क्लासान चड इन्वेस्ट करून रिविजन ऍक्च्युली चड करता आशिल्लें वय. त्या मिगल मस्त चड चूक जाल्ले वय बट क्लियर जाल. सो वय अनेक कसन म्हळ्यार यात वाजिताना आमकां एक फेवरेट सब्जेक्ट टफ सब्जेक्ट म्हणून असता तुमगेल खंयचे फेवरेट आणि टफ सब्जेक्ट जावन आशिल्ले. फेवरेट सब्जेक्ट टॅक्स डायरेक्ट टॅक्स डायरेक्ट वय वय त्या म्हळ्यार म्हाका हांव मस्त टॅक्स फायल्स हँडल करता आशिल्लो ओके सो त्या म्हाका डायरेक्ट रिलेट करू चड जाता आशिल्लें. ओके टफेस्ट म्हूण ऍक्च्युली सीएंत खंयचे टफेस्ट सब्जेक्ट म्हूण ना येता म्हळ्यार आतां आमी चॅप्टर बाय चॅप्टर वाजिता न्हू एवरी चॅप्टर इज व्हेरी इजी बट पुरे ओटू येता न्हू त्या सिलेबस हँडल करचे त्या एक चॅलेंज जाता त्या टफ जाता. वय सो सो टफ म्हणून खंयचे Tough ना ना. आशिल्ले. नाशिल्लें बट एक्झाम येता ना म्हाका टफेस्ट जाल्ले एफआर कित्या म्हळ्यार म्हाका त्या चॅप्टर बाय चॅप्टर करता मस्त इजी आशिल्लें एफआर. सो हांव त्या थोडे तुमकां सांगिल म्हणजे रिविजन मिगल मस्त सांज जालां वय सो हांव एफआर लास्ट 5 days मात दवरला रिविजन त्या मिगल फर्स्ट रिविजन आशिल्लें. वय सो मिगल फेवरेट सब्जेक्ट एफआर फॉर शुअर बट हांव रिविजन उणी दिला निमित्त त्या एक थोडे मिगल कस्ट एक्झाम जाले त्या फर्स्ट एक्झाम आशिल्लें वय त्या फर्स्ट एक्झाम डिफायन करता. कोण लायक क्रॅक करता ताजी वेळी आमगेल नेक्स्ट एक्झाम Correct, ताची म्हणताची. करेक्ट करेक्ट ओके सो एफआरची के कष्ट जाल्ले एक्झाम टायमार आतां तुमगेले या थ्रू आउट द जर्नी एक चियर लीडर जावका आमकां मोटिवेटर जावका लॉंग डेज आमी या फिल्डान सर्वायव करता जाल्यार तुमगेल चियर लीडर कोण आशिल्ली. अम्माची फॉर शुअर बेस्ट बिगेस्ट अम्मा वय येता म्हळ्यार मिगल फर्स्ट ग्रुप मस्त हॉरिबल गेल्ले मस्त कश्ट आशिल्ले बट त्या टायमार ती म्हाका समाधान कोर न्हू हांव नेक्स्ट सेकंड ग्रुप बरयला निमित्त आज हांव सीए जावन तुमगेले द्रबेसन आसा. सो शी इज द बिगेस्ट चियर लीडर. सेकंड हांव मिगल अण्णा दवरता बिकॉज फर्स्ट ग्रुप म्हाका मस्त हांव डिमोटिवेटेड जावन आशिल्लो तो बँगलोरा देखून उडपा येयला म्हाका चियर करूंक आनी रिसेंटली मिगल वन्नी एक ऍड जाला फॅमिलीक सो तांणी स्टार्ट देखून म्हाका सपोर्ट करून आसा. सो आतां थँक्स सांगू का जाल्यार या कोर्सान तू कोणा परत तुमी थँक्स सांगू इश्ट पावताच. मिगल फॅमिली अम्मा अण्णा वन्नी मिगल अज्जो सुरत कला देखून केन्नाय आशीर्वाद दिवचे आशिल्ले म्हाका फर्स्ट अटेम्प्टार क्लियर जाता फर्स्ट अटेम्प्टार क्लियर जाता मागीर ऑब्वियसली मिगल प्रिंसिपल नंदनराव ओके ताका मिगल कशी चड ताका मिगल नमगे आशिल्ली हांव क्लियर करता. आता तुम्ही आता तुमगेल्या सरांनी मस्त जन स्टुडंट्स आतांनी पळयता आसतात सीएससी स्टुडंट्स आतांनी तांकां तुमी कसं ना इनपुट्स दितात. तांची हांव कसं मनीस म्हळ्यार सीए कश्ट ना सब्जेक्ट इजी आसा म्हळ्यार इजी म्हळ्यार अर्थ कोण घेवका वय तेन्ना इजी जाता. वय एक्झाम म्हळ्यार पुरे सब्जेक्ट ॲज अ होल पळयताना रिटेन्शन एक चॅलेंज जाता बट ताका आमी पर्सिस्टन्सी तुमी सांगिल म्हणजे पर्सिस्टंट आसूं पेशन्स आनी आसूं वय चंद करून आमी ताका टायम दिला री ते आमकां रिजल्ट्स दिता. वय
सो पर्सिस्टन्सी डिसिप्लिन मस्त Yes. इम्पॉर्टंट जाता Exactly. कोर्सांत. आता तुमगेल फ्युचर प्लॅन्स कसन आता पार्टनर जावन आसाची अनिशा आनी नंदनांतू सो त्याची प्रॅक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटंट जावन कंटिन्यू करता गिनातल्यार अदर ॲक्टिविटीज सो तुमगेल फ्युचर प्लॅन कसन मिगेल जर्नी स्टार्ट जाला ग्रॅज्युएशना नंतर ॲज अ कॉन्टेंट क्रिएटर. सो मिगेल वापस एक कॉन्टेंट क्रिएटर जावका म्हूण म्हाका एक आश आसा. ओके आनी प्रॅक्टिसिंगान तूं डीप कन्सल्टिंगांत आनी म्हाका वचका म्हूण एक आश आसा. ओके वय तुमकां त्या दोनी आश आसा Okay. सो तदनंतर आता तुमगेल्या प्रोग्राम आमगेल WKC विक्षकांक पळयता आसच तांकां कसन मेसेज दिवच्या इश्ट पावताची हांव कॉमर्स स्टार्ट केला 2022 when I was 24 to 25, almost 25. आता हांव 28 आसा ॲज अ CA. सो हांव कसं म्हणचें म्हळ्यार देर इज नो लिमीट फॉर ह्युमन्स. आमकां कसन मन आसा की ताजे वयर आमकां इंट्रस्ट आसल्यार ते आमकां डेफिनेटली करूं जाता. सो मन असतरी कसने कडे वय 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 तशी ह्या कार्यक्रमात तुम्ही येऊन तुमगेलो एक्सपिरियन्स आमगेलो शेअर केला तुमकां धन्यवाद सांगू का इश्ट पावता. म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिला लायक WKC तांकां मस्त धन्यवाद. हांगा एक आपोवन चंद्री तेरी एक इंटरव्यू कोरून इवन सुकन्या तांकां मस्त धन्यवाद. थँक्यू. तशीची हा कार्यक्रम सक्कट WKC वीक्षकांक पळयता आसाची तुमके हांव ह्या कार्यक्रम पळयला लक्का प्रितीन धन्यवाद सांगता आसाच. तशीची हा कार्यक्रम तुम्ही लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करूया म्हणून सांगून हा सरांनी हा मुक्ताय करतास. धन्यवाद.